सीएम अमित शाह तुम्ही मेळे आता सगळे तुमचे मिनिस्टर एमपी घेवन कितें डिमांड अमित शाह मुखार दवरले? आम्ही म्हादई च्या विशयाचेर जे डेलिगेशन दिल्ली गेल्ले ते सगळ्यात पयल्यात तरी माननीय होम मिनिस्टरचे अमितजी शाह हांकां मेळ्ळे. तांच्या मुखार आमी ताका निवेदनूय दिलें आनी तातूंतल्यान प्रामुख्यान आमच्यो ज्यो 2 मागण्यो आशिल्ल्यो, एक जी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करप आनी दुसरो डीपीआर जो आहा पळय न्ही हो विड्रॉ करप. हे दोनूय ऑथॉरिटी मांडल्यो. तांकां आमी समजून सांगलें की म्हादई कशा पद्दतीत हेजो इम्पॅक्ट जो आसा वो पिवपाच्या उदकाचेर जातलो, एनवायरॉन्मेंटाचेर जातलो, एकंदर गोंयचेर कशा पद्दतीन जातलो वो सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय उलोवन प्रत्येक हांव म्हणजे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर बाकीच्या सगळ्यांनी आमचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्यानी सगळ्यांनी तांकां विशय पटलो. डेफिनेटली तांच्यांनी पॉझिटिव्हली हेतूंतल्यान लक्ष घालता म्हणून सांगलां आनी हो विशय तांच्यांनी रिजॉल्वूय करतले हेजो आमकां विश्वास आहा. ओके. तेंच्यानी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला तुमकां? हय 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 हय. ओके. मिटींग एकूच आसली काय आनी कोणाक मेळटले तुमी परत? आमी शेखावतजी हांकांय मेळ्ळे. सगळे जाण परत वचून शेखावतजीक मेळ्ळे आनी शेखावतजीकूय परत सेम रिक्वेस्ट आमी शेखावतजी हांकांय केली, कारण म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही तांच्याच मिनिस्ट्रीच्या थ्रू फॉर्म जातली म्हणून तांकांय बी मेळ्ळे आनी तांकांय सेम रिक्वेस्ट केली. सगळे जाण आमी तांकांय मेळपाक गेल्ले.